पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान चडांचड गांव भायर काडपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। नव्या मसुद्या प्रमाण इको सेन्सिटिव्ह झोनांत खणकाम आनी सैमाचेर हावळ येवपी प्रकल्प हाडपाक मेळचे नात अशेंय मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें आहे। इको सेन्सिटिव्ह एरियाचो विषय क्लियर आहा। परत एकदा म्हाका सगळ्यांनी कन्फ्युजन करपाची गरज ना। ओके, लास्ट विषय गेली 10 वर्सां सुरवात आसा। गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमी कंटिन्युअसली कॉरस्पॉन्डन्स करीत आसा की जेच्या मार्फत 108 विलेजी आशिल्ल्यो त्यो 45-55 विलेजी काडपाच्यो 2-3 प्रपोजल केला। आयला तो ड्राफ्ट प्रपोजल जो ताका 3 गजाली आसता। एक म्हणजे डेन्स फॉरेस्ट विथ स्पेसीस, कॉन्टिग्युटी आनी हायट, ह्यो 3 गजाली वेस्टर्न घाटात आसलेल्यो ताका इको सेन्सिटिव्ह झोन डिक्लेअर करतले। इको सेन्सिटिव्ह झोन डिक्लेअर केलो सुद्दां तरी आसत थंय आसलेलें घर, हे घर बांदपाक परमिशन आसा, थंय आसलेलें शेत हे करपाक परमिशन आसा। थंयसर फक्त कमर्शियल एक्टिविटी म्हणजेच मायनिंग आसतलें किंवा बाकीचे सारकेल्यो एक्टिविटी जावच्यो ना। म्हणून लोकांनी कन्फ्युजन करचें न्ही। गव्हर्मेंट तेंच्या कडेन उलोवन ताका विश्वासान घेवनूच त्यो विलेजी कितल्यो दवरच्यो हें ठरयतलें। वॉज नॉट रिलेटेड ओन्ली टू द गोवा बट इट द गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरळ, गुजरात अशा सगळ्या राज्यांक रिलेटेड लागपी वेस्टर्न घाटाक लागपी राज्या खातीर हो विशय आसा। कन्सल्टेशन केल्यार पण फायनल जाता।